नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। बीजेपीच्या कर्नाटक विधानसभा प्रजाध्वनी जाहीरनाम्यात म्हादयचेर कळसा भंडुरा बेगीन तडीक लावपाचें उतर, फुकट दूध, 3 LPG सिलिंडर, युनिफॉर्म सिव्हिल कोडाचें उतर। कुंडय मानशेचो हायवे थळाव्यांनी आडयलो, मानशेर परत ॲक्सिडेंट, ट्रक परतलो, 2 गाडयो, मोटारसायकली डॅमेज, 6 ते 7 जाण जखमी, लोक तिडकलो, ऑथॉरिटीनी मागले 2 दीस। हडफड्या सेल्फ एक्सिडेंटांत एकलो गेलो, कंट्रोल गेल्ल्यान स्कुटरीचो ट्रॅफिक बुथाक जबरदस्त धक्को, बेतोड्या बायपासार सेल्फ एक्सिडेंटांत मोटारीचो ड्रायव्हर गेलो, 3 जाण जखमी। लोकांनी सांगल्यार विधानसभेक कुडतरे रावपाची तयारी, लोकसभेक बीजेपीक तेंको, चर्चिल हेड ऑन, चर्चिल म्हणटा आपणें डिफेक्शन केल्लें बऱ्याक, ताचें दुख्ख ना। नव्वद टक्के गुन्यांवांनी गोंया भायले कामगार, मुख्यमंत्री म्हणटा लेबर ID कार्डां महत्वाची, कामगार दिसा भेटयले श्रमिक मित्र श्रम गौरव पुरस्कार, मिनिमम वेजिसाचेर खंय मायातच निर्णय। एप्रिलांत रेकॉर्ड ब्रेक GST येणावळ, राष्ट्रीय पावड्यार 1,87,000 कोटी वयर कलेक्शन, गोंयांत जोडले रेकॉर्ड 620 कोटी, पोरूंच्या एप्रिला परस 32% मायज। कामगार विरोधी कायदे, सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचेर लोकसभा वेंचणुकेत जाप दितले, कामगार दिसा आयटकाची शिटकावणी, पणजे रॅली, 24 मागण्यांचो थाराव। डिवोर्स केशीचेर सुप्रीम निवाडो, घोव बायले मदीं समेट घडप अशक्य असल्यार ते परिस्थितींत डिवोर्साक 6 म्हयने वेटिंग काळाची सक्ती ना, 5 वांगडी खंडपीठान केले स्पश्ट। पेडणे टॅक्सी काउंटर अधिसूचित करचो, नाजाल्यार नागझर जंक्शन ते विमानतळा मेरेन रस्तो ब्लॉक, टुगेदर फॉर मोपा आनी बाकीच्या टॅक्सीवाल्यांची मागणी, आंदोलन फाटीं घेवचें ना। सांखळी पालिका वेंचणुकेत बीजेपीचो जम्बो प्रचार, टुगेदर फॉर सांखळीचो एकला चलो, बरोबर भोंवतल्यांक राज्य येतात फोन, टुगेदर फॉर सांखळे उमेदवारांचो आरोप। बीजेपीच्या कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेक प्रजाध्वनी जाहीरनाम्यात म्हादयचेर कळसा भंडुरा बेगीन तडीक लावपाचें उतर, फुकट नंदिनी दूध, 3 LPG सिलिंडरा सारक्यो फुकट्यो गजाली राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डान मुख्यमंत्री बोमाय आनी आदलो मुख्यमंत्री येडियुरप्पाचे हजेरेंत जाहीर केल्यो। आतंकवादी आनी कट्टरवाद्यांक उपाय करूंक ATCची स्थापणूक, कर्नाटकांत युनिफॉर्म सिव्हिल कोड हाडपाचें उतर। 10 मायाक कर्नाटक विधानसभा वेंचणूक, बीजेपीचो कर्नाटक विधानसभा वेंचणुके खातीर प्रजाध्वनी जाहीरनामो सोमारा अध्यक्ष JP नड्डान जाहीर केलो। कितलीशींच आस्वासनां आनी फुकट्यो गजाली, तातूंत कळसा भंडुरा प्रकल्पा वरवीं गोंयची म्हादय लोकांक लाटून मेकळे। जाहीरनाम्यांत फुकट नंदिनी दूध, 3 LPG सिलिंडर असल्यो फुकट्यो गजाली आसात। तशेंच आतंकवादी आनी कट्टरवाद्यांक उपाय करूंक ATCची स्थापणूक, कर्नाटकात युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लावपाचें उतर, मुख्यमंत्री बोमाय आनी आदलो मुख्यमंत्री येडियुरप्पाच्या हजेरेंत जाहीरनामो जाहीर। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कुंडय मानशेचो हायवे सकाळ सावन थळाव्यांनी ब्लॉक केला, मानशेर रातीं परत ट्रकाचो ॲक्सिडेंट जाल्ल्यान लोक चाळवलो, ट्रक परतलो, 2 गाडयो, मोटारसायकली डॅमेज, 6 ते 7 जाण जखमी, मानशेर सर्वीस रोड करचो, हायवे ट्रॅफिक कुंडय बायपासा वेल्यान सोडचो म्हणून लोक एकसारको मागता। मामलेदार PWD ऑथॉरिटीनी खंय 2 दीस मागल्यात,
तो मेरेन रस्त्यार झाडां आडवीं. काल कुणे मानशीर परत आनीक एक्सिडेंट जालो. हे म्हयन्यान ऑलमोस्ट सेकंड एक्सिडेंट. आनी काल लोक बेजारून लास्ट फायनली तेंच्यानी रस्तो फूल ब्लॉक केल्लो आसा. काल एक्सिडेंट जावन ऑलमोस्ट 6 जाणांक इंजुरी जाली. 3 गाडयो दोन कार हिट जाल्यो आनी 3 बायक ऑलमोस्ट फुल्ली डॅमेज जाल्या. तशेंच एक वायन स्टोर आसा तेवूय डॅमेज जाल्ले आसा. महिन्यात 2 ऍक्सिडेंट जाता. आज जवळ 100 ऍक्सिडेंट वयर जाले पुणे. जवळ कितल्योश्यो बॉडी आमकां काडच्यो पडल्यो आमच्या हातींनी. हे तुमी अशेंच आमकां मारताले. त्यातून एक ठराव घेवचो आनी हो ठराव घेवन सीएम तशेंच डेलिगेशन करचें आनी तशेंच सीएम PWD मिनिस्टर आनी लोकल आमदाराक घेवन आमी सीएमा कडेन एक मिटींग करची आनी जास्तीत जास्त बेगीन कितें रस्त्या खातीर सोल्युशन काडचें. कुणयचे लोक सध्या चाळवल्यात. मानशेर एक्सिडेंटार एक्सिडेंट. काल राती एक ट्रक परतलो, 2 गाडयो मोटरसायकली डॅमेज आणि 6-7 जण जखमी. काल रातीच्यान लोकांचो बोवाळ. सकाळी लोकांनी तिडकीन झाडां घालून हायवेज ब्लॉक करून उडयलो. प्रकरण तापिल्ल्यान PWDचो AE हेर अधिकारी थंय पावले. हायवे रूंद करून मानशेवेलो हायवे सर्व्हिस रोड करचो म्हूण लोक मागतात. 2 दीस दियात विशय तडीक लायता म्हूण अधिकाऱ्यांनी सांगले खरे, मात लोक आयकूंक तयार ना. 2 दीस रस्तो उक्तो करचे ना, हायवेर आसा तशी झाडां आडवी. सर तुम्ही बरोवन दिवपाक शकता ना. आनी सो तेणी सांगला आपूण विचार करता म्हणून पयले वायंडिंगाचेर. सो तुमचो डिमांड कितें आशिल्लो? आमचो डिमांड तोच आशिल्लो की जाता तितले बेगीन हो वायंडिंग करचो रोड. सांगते प्रमाणे हेही सांगता की आमचे कडेन थंय प्लेस आसा. हो जर एक्सिडेंट 4:30-5 लागलो जाल्यार 20-30 लोक मरूंक शकताले. कारण मॅक्झिमम थोडे ह्या गांवचे लोक आसा ते चलोन इंडस्ट्रींतल्यान देंवोन येता न्ही. जे बारीक लोक आसा ते लोक देंवोन सकयल घरा येता. बसीन तिकेट चड आसा म्हणून ते लोक गेलेले आयज कितें करतले असले. ब्लॉक करून दवरिल्ले हांगा आतां आमी तशेंच उरताले. आनी जी गाडी पळय गेल्यार लोंडले एक्सिडेंट जाला तेजे आनी हें करचें ना, काडचें ना, जिवना. कित्याक दिवचें ना जाल्यार अशें जातलें फुडें म्हाजे फुडें एक्सिडेंट जाता ते गाडी काडटाले आनी जालें म्हणटले. 2 दिसांनी आमी जाले. इतल्यार ना, तांकां जाय तशें जालें ना जाल्यार येता ते लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाची तयारी. पंचायतींनी खंय बहिष्काराचो ठराव घेतलो. गांवच्या लोकांनी डिसिजन घेतला जो पर्यंत हें करिना. आनी 2 दीस तो आमी पळयतले. 2 दीस तुमची वाट पळयतले जाल्यार आमी फुडले इलेक्शनाक लोकसभेक इलेक्शनाक कुणय पंचायतीचो एकूय वोट लोकसभेक मारचे ना अशें सरपंच पंच सगळे वार्ड मेंबर सगळ्यांनी डिसिजन घेतला. ह्या इलेक्शनाक आमी बॉयकॉट करतले. लोकसभेचे बॉयकॉट करतले. फूल गांव बॉयकॉट केल्ला. रिकॉर्ड आमचो ऑल इंडियेचो आमचो रिकॉर्ड आसा हो. राती सावन कुणय बोवाळ चल्ला. मुख्यमंत्र्याक सकाळी विचारल्यार ताच्या राज्याक खंय खबर ना. कुणय लोकांनी रस्तो आडयलो कारण थंय एक्सिडंट कंटिन्यू जायत आसता म्हणून. पूण काल रातच्यान थंय रस्तो आडयल्लो आहा कुणय मानशेर म्हणटा. कुणेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हडफडे सेल्फ एक्सिडेंटांत एकलो गेलो. हडफडेच्या ट्रॅफिक पुलीस बुथाक स्कुटरीचो नेटान धपको. कर्नाटकाचो रियाज अलासा पिंजर म्हणटा तो आत्ताक गेला. अपघात पळोवपी सांगतात त्या प्रमाण स्कुटरी वेलो कंट्रोल गेल्ल्यान एक्सिडेंट. बेतोडे बायपासार सेल्फ एक्सिडेंटांत मोटारीचो ड्रायव्हर गेलो. मोटारींतले 3 फोंड्या आयडींत घाले. कलंगूट आरपोरा ह्या जंक्शनाचेर जे फॅट फिश रेस्टॉरंट आसा थंयसर तशीच आयज सकाळी एक अशी दुर्घटना घडली की एक टिवरी जेका सेल्फ एक्सिडंट जाल्ल्या कारणान तेका अपघात मृत्यू जाल्लो आसा. आनी एक्सिडंट जावपाचें कारण म्हणजे जे म्हाज्या फाटसून तुमी प्लीज रॅक पळयतात ते रॅकाक तेजे कियेचे हँडल आपडले. तेजो कंट्रोल गेल्ल्या कारणान तो सकयल पडलो आनी तेच्या तकलेक मार लागलो आनी तसो तेजो अपघात मृत्यू जालो. तेजें नांव जावन आसा रियाज अल्लासाहेब पिंजर. हो कडक कर्नाटका हांगासरलो. इतले मजगती बेतोडा बायपासार ड्रायव्हराचो कंट्रोल गेल्ल्यान 4 व्हिलर परतली. ड्रायव्हर आगताक गेलो. हेर जखमी जाल्ल्या 3 GMCत शिफ्ट केले. तर स्विफ्ट गाडी मडगांवची गाडी रजिस्ट्रेशन आहा आनी ती खंयच्या वाटेन वयताली ती कळना. पण अकस्मात हांगासर जे बायपास रोड आहा हांगासर बोरये हांगा रस्त्याचें कामूय चालू आहा एक सायडीच्यान आनी मदीं रस्त्यार ही टर्टल जावन परती पडलेली आसा. आनी ह्या गाडयेन 4 जाण ट्रॅवल करताले अशें म्हणटात. 4 मनीस. तितलो एकलो जेन्ना भायर काडलो तेन्ना हांगासर ताका मरण आयलें. आनी उरलेले 3 जाण आहा तांकां GMCन म्हणल्यार आयडीच्यान GMCन तांकां शिफ्ट केल्ले आसा. सो तितूरय आनी एकलो आहा तो सिरियसली इंजर्ड आहा अशें लोकल लोक हांगसरले सांगतात. आनी आतां जी गाडी आहा ती काडपाचो प्रयत्न चालू आसा. जी मिनी क्रेन हाडून ही आतां गाडी सायडीक करून मागीर
उरलेले ट्राफीक जे आहा ते मागीर हांगसरल्यान सोडले गेले वतले. प्रुडंटा खातीर नवसुराज साळगांवकर आनी विवेक प्रभू. लोकांनी सांगल्यार विधानसभेक कुडतरे रावपाची तयारी, लोकसभेक बीजेपीक तेंको. बाणावलेचो आदलो आमदार मंत्री चर्चिल हेड ऑन. आपूण खासदारांचो फंड आनी खर्चाचेर उलयिल्लो सार्दिनान स्वताक लावन घेतलें. बीजेपीक गोंयांत हाडपी खंय सार्दीन. भ्रश्टाचाराच्या आरोपाचेर चर्चिलान सार्दिनाक धुलो. आपणें डिफेक्शन केल्लें तें खंय बऱ्याक, ताचें दुख्ख ना. तूं ज्या कुडतरी गेलो थंयचो आमदार म्हळ्यार रेजिनाल्ड सद्याक बीजेपी बरोबरच आसा. तुंय आमकां अशी एक चित्र दाखयता की तुंय बीजेपी बरोबर आसा, मागीर ते कुडतरी वचपा फाटलें कारण कितें? सो कुडतरी म्हगेलें न्हय न्हू, कुडतर पळय म्हणटा थिंगा पळय जाय तो पळय लोक आहा. चोडगोण दोतोर एर्नेस्ट पळय म्हणटा बरोबर, तो म्हजो एक सारको व्हडलो फ्रेंड. तुवें सांगलें की तुगेलो पूत नेक्स्ट टायम बाणावलेसान कॉन्टेस्ट करतलो. सारकें. तुवें सांगलें नावेलीसान कॉन्टेस्ट करतलो. हय. सगळ्याक दिसता की आतां चर्चिल खंयच्यान कॉन्टेस्ट करतलो, कुडतरीच्यान. आनी एसेंब्लीत तरी हांगा खाली कोण लोक आपयता फोर्सान, बाबा एक क्वेश्चनचे बसतलो. तूं फाल्यां कुडतरी लोकांनी आपयले बसतलो. हय. यू आर रेडी? हय. कॉन्टेस्ट करपाक रेडी? हय. सावथाच्या बाबतीत तूं आज ओपनली म्हणटा की बीजेपी सावथाचो सीट बिंदास्त जिखपाक शकता म्हणून. नॉर्थाचोय जिखपाक शकता बिंदास्त म्हणटा. दोन्ही. चर्चिल हो सीट जिखपाक बीजेपीक आदार करतलो. म्हाका जाता कितें आहा चर्चिल तूं बस येता जाय बाबा हांवें म्हण डिसिजन घेतलें ना. मुगेच सजेशन ना बीजेपी काँग्रेस येना. तो मुगेलो तेंको तेंका आसतलो. तुगेलो फूल तेंको बीजेपीक आसतलो. तेंका आसतलो मुगेलो. तूं म्हणटा की सावथ गोवा एमपीन कांयच केलें ना. बाबा हेजेर हांव तुका सांगता हांवें कितें म्हणलें तसो ना पयलेंच चोय. हांवें तेजेर घेवपा नाका आसलें. तो मरे आपल्या हातीचे कुराड मान घेता. हांवें म्हणा 2 पाडी 50 लाख तेंका मेवले, 50 करोड मेवले. हेचेर कितें काम केलां म्हाका दिसता पडना म्हणून. साजीन म्हणलो ताणें घेतलें आनी ताणें घेवन मागीर सांगलें की गोंया भितर जे कितले राजकारणाक करप्शन आसा तें चर्चिला लागून, हे जे डिफेक्शनाची कीड गोंयच्या राजकारणाक लागल्या ती चर्चिला लागून. तेका लागून हांवें सांगलें मरे पयलीं तरी बीजेपी आज हाडली जाल्यार तेणें हाडली म्हणून. ही बीजेपी हाडली कोण रे? बीजेपी पयलीं गोव्हर्मेंट तेणें गेलो मरे. तो बीजेपीची म्हणना, तो करप्शनाचें आनी डिफेक्शनाचें. 2000 तेणें केलो मरे पयलो हो सरकारू. आनी तेच जाल्यार तुगे करप्शना म्हणटा पुलीस स्कॅन्डल करपी मार्क्स तो मरे प्रूफ आहा मरे. एक प्रूफ दाखय मरे खंय आहा म्हणून. प्रूफ दाखय मरे मुगेली. डिफेक्शन. हय डिफेक्शन चोय केलें आनी डिफेक्शन चोय तुका हांव सांगता. आयक रे बाबा हांवें डिफेक्शन केलें पळय. हांवें गोव्हर्मेंट उडयलें तें म्हजें नांव म्हणपा जायना. आतां हांव तुका सांगता हांवें डिफेक्शन केलें गोव्हर्मेंट उडयलें. दिस माय कॅपेसिटी. हांवें डन इट आनी हांवें दाखयलां कितें तें. तुका ताचो वायट दिसना काय? म्हाका कांय वायट दिसना. कितें वायट दिसना? कितें बरें आहा तें करपाक केलें. तूं सार्दिनाचे डिफेक्शनाचे एलिगेशन मानून घेता, करप्शनाचे म्हणटा तूं प्रूफ करून दाखय. अरे मार्क्स स्कॅन्डल म्हणटा व्हडलें करप्शन मरे. पयलीं तेणें करून प्रूफ आहा मरे. करप्शन खबर सांगनाका आनी सांगतो जाल्यार नाका म्हाका तें आनी चड वयर काडपा नाका. हय. गोंयांत 90% गुन्यांवांनी भायले कामगार असतात. ताका लागून तांची वळखपत्रां कंत्राटदारांनी घेवची, तांकां लेबर कार्डां दिवची. सीएमाचो उलो. मुख्यमंत्र्यान कामगार दिसा श्रमीक मित्र आनी श्रम गौरव पुरस्कार भेटयले. 500 कोटींचो कन्स्ट्रक्शन लेबर वेलफेअर फंड तस्सो पडून आसा, तो खंय वापरचो. मिनिमम वेजीसाचें कितें तें खंय ह्याच म्हयन्यांत थारतलें. मायग्रंट लेबर जो येता तो फाल्यां सकाळी गोंयांत कसलोय गुन्हो करता आनी वता आनी तो परत मेळपाक कठीण जाता. आनी जर आमी रेशो काडून पळयत जाल्यार मॅक्झिमम म्हणजे 90% ऑफ द गुन्हे जे गोंयांत जाता हे खंय तरी भायरसून येयल्ल्या कोण तरी मायग्रंट लेबर म्हणून येयल्ल्या ह्या लोकांक कोण तरी बिहार आसतलो, उत्तर प्रदेश आसतलो, वेगवेगळ्या ठिकाणचे. हांव तितून डिटेलान वचना. बट सगळे गुन्हे
हे वेगवेगळे तांच्या कडल्यान आसता. एटलिस्ट तांची आयडेंटिटी जर आमच्या कडेन आसत जाल्यार गुन्हे करता आसतना ते विचार करतले की बाबा आपल्याक पटकन केन्ना अरेस्ट जावपाक शकता. आमी ऑनलायन फेसिलिटी तेजी अवेलेबल करता. थोड्या दिसाच्या भितर आमी ती ऑनलायन फेसिलिटीज ही सुरवात जातली जेणे करून ताका लेबर कार्ड मेळटलें. हांवें लेबर कमिशनराक इन्स्ट्रक्शन दिला टायम टू टायम आता तेज्यो मिटिंग्स दर म्हयन्याक मिटिंग घेवच्यो आणि ते पयशे एक्चुअली जे कन्स्ट्रक्शन वर्कर आसा कन्स्ट्रक्शन वर्कराच्या वेलफेअरा खातीर कन्स्ट्रक्शन वर्कराच्या सोयी खातीर सगळे पयशे जे आसा दर वर्साक आमी मॅक्झिमम जितके स्पेंड करपाक शकता तितके पयशे हाज्या फुडें स्पेंड करप. जीएसटीन आतां मेरेनचे फाटले 6 वर्सांतले म्हयन्याळे रेकॉर्ड मोडले. एप्रिलांत देश पावड्यार रेकॉर्ड ब्रेक 1,87,000 कोटी जीएसटी कलेक्शन जालां. फाटल्या एप्रिलांतय 1,67,000 कोटी इतलें रेकॉर्ड ब्रेक कलेक्शन जाल्लें. अंदू 20,000 कोटी मायज. गोंयानय एप्रिलांत रेकॉर्ड ब्रेक 620 कोटी जीएसटी जोडला. पोरूचे एप्रिला परस 32% मायज. पोरू एप्रिलांत गोंयान 470 कोटी जीएसटी जोडिल्लो. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कामगार विरोधी कायदे. सरकाराच्या कामगार विरोधी धोरणाचेर सरकाराक लोकसभा वेंचणुकेंत जाप दितले. कामगार दिसा आयटकाची शिटकावणी. आयटकाची कामगार दिसा पणजे वर्सुकी रॅली जाली. मिनिमम वेजीसाचो प्रस्न अजून सुटूना. आयटकान 24 मागण्यांचो थाराव पणजे सभेंत पास केलो. सरकाराची जी योजना आसा कामगार विरोधी जे प्लॅन्स आसा कामगार विरोधी कायदे आसा ते आमी कायदे 150 वर्सां झुजोन आमी प्राप्त करून घेतल्यात. म्हारगाय एका वाटेन वाडटा बेकारी एका वाटेन वाडटा. सरकाराक कसलेच उपाय ना. दर वर्सा 1 करोड नवे तरुण बाजारांत येतात तांकां नोकरी दिवपाक सरकारा लेगीत कसलीच ह्या बीजेपी सरकारा लेगीत कसलीच उपाय ना. हेका लागून आमी सगळे कामगार एकठांय जावन झुजपाची अत्यंत गरज आहा. आणि ह्या मे डे दिसा आमी खेरीत भाशेन उलो मारतात. सगळे आमी एकठांय येवया आणि ह्या सरकाराक 2024 इलेक्शनां येतली पार्लमेंटाची त्या वेळार लोकांनी आणि कामगारांनी चिरडाल्ल्या लोकांनी पिळिल्ल्या लोकांनी जे कामगारांचेर जो हमलो जाता सगळ्यांनी एकठांय येवन एक भाशेचो आवाज उठोवपाची अत्यंत गरज आहा. कामगारांचे सादे मागणे मिनिमम वेजेस ते सुद्धा सरकारान आयज पास करूंक ना. सर आमचे डिमांड कमीत कमी 300 डिमांड आहात. तुझे सगळे कदंब कामगारांचे धरलेले पीडब्ल्यूडी कामगारांचे धरले सगळे कामगारांचे R&D कामगार धरलेले डेली वेजेस कामगार धरले इंडस्ट्रियल इस्टेटीनी जे कामगारांचेर हमलो जाता त्या अंगणवाडी कामगारांचे जावं प्री प्रायमरी हेल्पर्स जावं जे सगळे कामगारांचे डिमांड आमी आयज ह्या मे डे दिसा आमी सभे मजार दवरलेले आसा. डिवोर्साच्या केशीचेर सुप्रीम निवाडो. घोव बायलेचो समेट घडप सापूच अशक्य असल्यार ते परिस्थितीत डिवोर्साक 6 म्हयने वेटिंग काळाची गरज ना. सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. 5 वांगडी खंडपीठान निवाडो दिलो. हेर केशींनी डिवोर्साक 6 म्हयन्याचो वेटिंग काळ सक्तीचो. देखरेख अलिमनी भुरग्यांच्या हक्का विशीं समतोल राखपा विशीं कोर्टान निवाड्यांत स्पश्ट केलां. पेडणेचे टॅक्सीवाले परत रस्त्यार. मोपा विमानतळार टॅक्सी कावंटर आनी कावंटरा बरोबर तांच्यो मागण्यो तडीक लावच्यो म्हूण टॅक्सीवाले पेटल्यात. मागणी तडीक लावची नाजाल्यार नागझर जंक्शन ते विमानतळा मेरेन रस्तो ब्लॉक करपाची टुगेदर फॉर मोपा आनी बाकीच्या टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी. आमची जी मागणी आसा एकूच की जो आमकां ब्लू कॅब किंवा येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड नोटिफाय करपाचो एअरपोर्टाचेर तो पयलीं तुमी नोटिफाय करा आणि त्याच्या नंतर म्हाका बाकीचे फॉर्मेलिटीज कितें आहा ते करतले. तेंच्यांनी आमकां कळयलां की जो GMR एअरपोर्ट आसा ज्याच्या ताब्यान आहा त्या GMR कंपनीन तांकां ऑलरेडी म्हणे खंय तरी कन्सेंट दिला खंय आणि त्या कन्सेंटा प्रमाणे 50 गाडयेचे पार्किंग दिलां आणि 5 गाडये बेग थंय उबे रावतले पॅसेंजरांक कलेक्ट करपाक.
पण टॅक्सी स्टँड केन्ना नोटिफाय जातलो हे ते अजून कॉन्क्रिटली अशी ठामपणे कितले दीस लागतले हे सांगूंक शकले ना. ताका लागून आमचो हो स्ट्रायक जो आमी आज सुरू केला तो सुरू करताना आमी गव्हर्मेंटाकय नोटीस दिल्ली तो आमी स्ट्रायक इनडेफिनेट करतले म्हणून. आमदार सोडून घाल, मुख्यमंत्री सुद्धा सिरियस ना. पेडण्याच्या ह्या भावांक बाबा 4 महिने ते आता वळवयतात तळटळतात. ह्या निबरान ते आता आंदोलन करतात. तांकां एक टॅक्सी स्टँड दिवचो थंयसर. तो दिनासतना प्रायव्हेट स्टँड जाय तितले थंयसर परमिशनां दितात. हे कित्या खातीर? सो म्हाका दिसता आयज हो तेंचो स्टँड हक्काचो आसा. आमी हक्काचेच मागता आनी जे कायद्यान तरतूद आसा तेच मागता. तेच दिवपाक आयज फाटी फुडें जाता. सो बेगींतल्या बेगीन हो दिवचो. जसो सांगला की आयज 1 तारखेच्यान हो आंदोलन सुरू जाल्लें आसा. हेची दिशा कशी विक्राळ जातली आमच्यानूय सांगूंक येना. कारण जे सगळे टॅक्सी भाव हांगा येयल्ले आसा तेंचो आता मानसीक ही आता बिगडत चल्लेले आसा. कारण भायले तालुक्यातले येवन हयसर भाडी मारतात आनी आमकां हयसर टॅक्सी स्टँडा खातीर भीक मागची पडटा सरकारा कडेन. सो असो भाग जाल्लेलो आसा. सो ह्यान फुडें जर परिस्थिती जर बिगडली ताका जबाबदार पूर्ण MLA आसतलो पेडणे मतदारसंघाचो, मुख्यमंत्री आसतलो आणि वाहतूक मंत्री आसतलो. ही दखल घेवची. आयज पासून दोनूय टॅक्सी संघटनेचे सगळे मेंबर्स आणि सगळे जे एक्झिक्युटिव्ह बॉडी आसात ते सगळे जाण 1 तारखेपासून आंदोलन छेडटले असो जो आम्ही जाहीर केला त्या प्रमाणे आयज पासून आंदोलनाक सुरुवात जाल्ली आसा. आयज टॅक्सीकार भावांनी स्वतःहून सगळ्या या दोन्ही संघटनेच्या आवाहनाक प्रतिसाद दिवन त्यांच्यानी आपल्यो टॅक्सी आयज हाडून बंद दवरल्यात आणि आंदोलनात सहभागी झाल्यात. सांखळे पालिकेक बीजेपीचो जम्बो प्रचार. टुगेदर फॉर सांखळेचो एकला चलो. बीजेपीन फोडिल्ल्या उमेदवारां बरोबरच नवे पोन्ने समीकरण करून वेंचणूक जिखूंक पेंगट बांदला. टुगेदर फॉर सांखळेवाले म्हणटा बरोबर भोंवतल्यांक रातचे फोन म्हूण एकला चलो. जिखले उपरांत नगरसेवक फोडीत म्हूण विचार करूनच फॅमिली मेंबरांक तिकेट. सगळ्यांनी उलयलो. सांखळे पालिका वेंचणुकेत बीजेपीचो जम्बो प्रचार. धर्मेशाच्या पॅनलांतल्यान फुटूनय लोक आपल्याचेर विश्वास दवरतले. बीजेपीच्या तेंक्यार जिखयतले म्हूण फुटीर उमेदवारांचो दावो. लेडीज वोट जाल्ल्या कारणान हांवें म्हज्या आईक उबी केल्ली आसा निवडणुकेक. म्हाका खात्री आसा हांव बीजेपी टिकेटीत उबो रावल्या. आयज म्हाका हो म्हाजो सपोर्ट पण दिसता. म्हाज्या आईचो विजय हो निश्चित आसा. वॉर्ड 1 गितेश माडकाराक आडोवंक बीजेपी यशस्वी. ताचो यशवंत माडकाराक तेंको. तोय आतां बीजेपी कार्यकर्त्यां मदीं. माडकार फाटल्या टर्मात धर्मेश पॅनलांतल्यान बीजेपी पॅनलांत गेल्लो. दोतोराच्या पॅनला अंडर हांवें म्हाजो सगळो सपोर्ट जो तो यशवंत माडकार ताका डिक्लेअर केल्लो आसा. हांव जो दारोदारी भोंवता घरोघरी जो प्रचार करता तेन्ना म्हाका सगळ्यांचो सपोर्ट गावता. भारतीय जनता पक्षाचो सपोर्ट गावता. बीजेपीच्या बाकीच्या उमेदवारांचो उमेदीन प्रचार. जिखताच म्हूण दावो. आनी म्हाका सरकाराचो बी आनी आमच्या सीएमाचो आशिर्वाद आसा. तिनूय रावंडाक आमकां सपोर्टूय बरो मेळिल्लो आसा. सगळ्यांनी सांगलां आमकां हे फाटी आमचो कॅन्डिडेट हो आमकां आमच्याच एरियेचो जाय. हे वटेन टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलाचो एकला चलो. धर्मेश सगलांनी विधानसभा वेंचणुकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक घाम काडिल्लो. अवघ्या मतान पडलो. आता ताचे बरोबर भोवंक कार्यकर्ते ना. सगलांनी म्हणटा बरोबर भोंवतल्यांक रातचे फोन येतात. कोणाकूय मुख्यमंत्र्याची वा तांच्या प्रभारीची अपॉइंटमेंट जाय, कोणाची कामां जावंक जाय जाल्यार म्हज्या बरोबर भोवात. रातचो खंय फोन येतलोच. मोब घेवन भोंवले जाल्यार तांकां फोन येता तेज्या वांगडा भोंवनाका ट्रान्सफरी जातली नाल्यार पळोवन घेतले म्हणून. की कोणाक सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट जाय नाल्यार तेंचे प्रभारी कडेन अपॉइंटमेंट जाय, कामाचें प्रॉमीस जाय जाल्यार म्हाज्या वांगडा ओपनली भोंवचें. नेक्स्ट डे तुमकां कॉल येतलो ना रातचे तुमकां कॉल येतलो. जिखून येतकीच फोडाफोडी सुरू जाता. तेन्ना विश्वासू म्हूण बायलेक दवरल्या. हरशी थंय खंय उमेदवार मेळत नाशिल्लो. थंय आमकां कोण कॅन्डिडेट एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट मेळनासलो. ताका लागून म्हाजी मिसीस धाडली आनी मिसीस थंय उबी केली आनी कॅन्डिडेट पळटले हेजो दुबाव असतो ना ताका लागून तिका उबी केली. बिनविरोध जिखून आयिल्ल्या प्रवीण बिलगनान चलयेक जिखून हाडूंक पेंगट बांदला. मात बरोबर भोंवतल्यांक धमकी येता म्हूण तोय उलयलो. सुनीता वेरेकार कुंदा माडकारानूय तेच सांगले. जिखपाची खात्री आसा जाल्यार भितात कित्याक काय म्हूण प्रश्न. रवींद्र भवन हो आतां पॉलिटिकल अड्डो जाल्लो आसा आनी सगळ्यांक थंय हाडून धमकी दिता. हांव सीएम सराक इतकें सांगूंक सोदता की तुमी CBI ED सगळे हाडून घाला. आयज आमचे थोड्या कार्यकर्त्यांक CIDचे फोन येवपाक लागले. थंय
तुम्ही अशें करता तुम्ही तशें करता तुमकां पळयता हें करता करून दडपशाहीचें राजकारण हें बंद करचें. अंदू अशें ह्या वर्सा पळय जसो अनुभव आयला तसो म्हाका दिसता केन्नाच येवंक नासलो. सद्याक तर हांव आनी म्हाजे मिस्टर भोंवता कित्याक सांग हे बरोबर कोणी खूब जाणां म्हाज्या वांगडा येता म्हणटात पण हांव तिंका व्हरना कित्याक घेतली उपरांत ते कितें करतात बरोबर येतले आपूण हाडटात आनी अशें खंय तरी कामाक बिमाक तेंचे कोण फॅमिली आसा थंय तिंका ट्रान्सफरी आनी कितें अशें खूब टॉर्चर करतात. म्हाका इतलेंच म्हणपाचें आसा तुमकां जर इतली गॅरंटी आसा तुमच्या विनाची जाल्यार तुम्ही अशा लोकांक धमक्यो कित्याक घालतात. आज लोक भितात, लोक जे बाबडे जॉबाक आसा ते बाबडे आज उलोवपाक भिता की आमकां ते खंय ट्रान्सफर मारीत. लोकांक आज लोकांक अनुभव आयिल्लो आसा फाटल्या विधानसभा इलेक्शनाचो. पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक साखळेचेर विचारिल्ले तितल्यान ताणें कूस मारली. साखळे म्युनिसिपॅलिटी रिलेटेड कसो चल्ला प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.